आणि जेन्ना ते हांगच्यान थंय गेले कोर्ट मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन गेले जाल्यार ते म्हणटा आरटीओ कडेन वच, आरटीओ पण तेंचे कडेन वच. आनी ह्यो आतां महाराष्ट्रांतल्यान गाडयो सगल्यो कुडाळचो जावं आनी खंयच्यो ह्यो रेंव घेवन येवपा लागल्यात. सरकाराच्या सगळे प्रोजेक्टाक ह्यो कुडाळच्यो रेंव घालतात, माल घालतात. आनी आज तेजो पुरावो कळ्ळा. काही आमी पणजी आनी म्हापसा हांगा काही गाडी खाली केल्यो तेन्ना प्रत्यक्षात ह्यो गाडयो खंय येतात त्यो कळ्ळ्यात. तश्यो कर्नाटकांतल्यान गाडी येतात. आमी म्हणटा आमचें म्हणणें अशें ज्यो तर कुडाळच्यान आनी कर्नाटकाच्यान गाडी येतात जाल्यार ह्यो आमच्यो गोंयच्योय गाडयो तश्योच चलोवपाक दिवच्यो. कायद्याचो बडगो ह्या पयलीं आमकां आसलो. आमी म्हाका दिसता मनोहर पर्रीकर आमचो सीएम आसले, लेट मनोहर पर्रीकर, तेन्ना आमी अशेच प्रॉब्लेम जाले तेन्ना आमी एक डेलिगेशन वचून आमी मेळ्ळे आनी तेणी इमिडिएटली आमकां काही अधिकाऱ्यांक सांगून आमी गोंयची रेंव सुरळीत केल्ली. तशीच कितें तरी उपाय काडून हे आमचे सगळे गोंयचे सँड सप्लायर आहा तांकां वेवस्थीत धंदो करपाक सरकारान दिवचो. आतां असेंब्ली आसा. आमी म्हाका दिसता प्रत्येक मतदारसंघातले खूब जाण आसात. ह्या प्रत्येक मतदारसंघातल्या आमदारांक ह्या माध्यमाद्वारे कळ्ळें आसा तेन्ना ह्या आमदारांनी विधानसभेक हेचेर आवाज करचो आनी ही रेंव सुरळीत करची अशी आमची मागणी आसा सरकारा कडेन. आमी रेवेकार बेतकेसान येयल्ले आहा. आमचे आमी बेतके काडटा रेंव. आज 2017 आमकां इलिगल आमकां करचो पडटा हो धंदो. कित्याक इलिगल करचो पडटा? आमचो पोट चलोंक जाय म्हणून आनी कांय न्हू. आमी खूब प्रयत्न केले सरकारा कडेन. आतां गेल्ल्या 15 म्हयन्याभर आमी मिटींग सुद्दां घेतलेली पूण आमकां मिटींगेचो कांयच फायदो जायना कळ्ळें. आनी आमी कितें जाल्यार आमकां इलिगल काडपाची गरज ना. आमकां सरकारचो रेव्हेन्यू बुडोवपाचेंय ना. आमकां लायसन्स इश्यू करा. पूण कितें नाजाल्यार कितें कारण सांगता. एनआयओचो रिपोर्ट येवंक ना म्हणटा तो आतां फेब्रुवारी पावतलो म्हणून सांगला. आतां अशें कळोन येयला की तो मेक मेळटलो पूण आमकां आनी कांयच करना. कित्याक करना कितें कांयच करना. आमचें हें हाल जालें आनी आमकां व्हडलें माफिया म्हणटा. आमी माफिया न्हू. आमी फक्त आमचें पोट चलोवपाक लागून करता. हॅलो, आनी कांय न्हू. तुम्ही कोणाकडे मिटिंग घेतलेली? आमी आमचे लोकल MLA आनी सीएमा कडेन सुद्दां घेतलेली आमी मिटींग. आमची चालूच आसता. आमी खंय नाल्यार थंय वचून हें करीता. गव्हर्मेंटाची दारां तोटयता आहा सारकी आहा पूण आमचो कांयच फायदो जायना. फ्युचर कोर्टचो क्वेश्चन कितें आसतलो मुखार कितें करतले? मुखार आतां सद्या बंदूच आहा न्हू. चालू जायना जाल्यार कितें करतले? चालू जायना तेच मुखार सगळी बंद करपाची. जे गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट काडटा त्यो बंद करपाच्यो. सगळे जे गव्हर्मेंट मटेरियल सप्लाय करपाचें. आनी गव्हर्मेंटान कितें केलां, सगळो एंटायर कन्स्ट्रक्शन मटेरियल पळय जावं तुगेली सँड जावं खडी जावं चिरे हे सगळे इलिगल करून सोडला. तर एक गरीब मनीस जर घर काडटलो जाल्यार ताका हे सगळे वस्तूची गरज पडटा. जाल्यार हे जेन्ना ह्यो वस्तू सगळे वस्तू गरज पडटा जाल्यार हे सामान्य मनशान ह्यो वस्तू खंयच्यान हाडपाच्यो? रेंज ट्रक आहलो एक 12,000 ट्रक आहलो तो आयज जवळजवळ 30,000 ट्रक जाला. त्रास कोणाक? त्रास सामान्य मनशाक. जेन्ना आमचो सीएम उलयता संपूर्ण गोंय म्हणटा तो एक कसलें संपूर्ण गोंय. आतां हिंगा म्हाका दिसता म्हळ्यार 300 लोक सुमार हिंगा आहा. हे सगळे 300 लोकांनी गव्हर्मेंटा कडेन नोकरी मागलो ना. आपणा एक जॉब दिवं म्हूण मागलो ना. कितें जाल्यार करून आपणा पांयार उबे आहाय जाल्यार तांकांय तुमी न्हिदयताय जाल्यार हे लोकांक करपाक कितें? आनी ड्युरींग हे कोवीड टायमार आतां इतली म्हारगाय वाडल्या. एवरीबडी हॅज लॉस्ट देयर जॉब्स. कसलो सोर्स ऑफ इन्कम ना. आनी आतां जे कोण बारीक आमगेले गोंयकार भाव जे रेंव बी काडून तो कोट आपणा फॅमिली वयर काडटाले तांकांय तुमी बंद करताय. आनी महाराष्ट्रासान रेंव येता. महाराष्ट्रान रेंव येता आनी गव्हर्मेंट ऑफिशियल थिंगा उबे रावन ती गाडी सोडटाय. हे आमकां प्रूफ आहा. आतां हांव नांव घेवपाक सोदना पूण आमकां दिवन ते नांव दिवन खबर आहा. गाडी थिंगा रावन अमक्या टायमार गाडी पयशे घेवन सोडटाय पूण ते पयशे गव्हर्मेंट वचनाय. ते आपणा पोटांत घालपाचे सगळे. कंप्लीट गव्हर्मेंट मिशनरी गव्हर्मेंट रिसोर्सीस यूज करून पयशे करपाक भायर सरले आहा. आज एक बारीक देखून पुलीस कितले पयशे मागता एक गाडी मेळटा जाल्यार वाटेर. सो लोकांक करपाचें कितें? तर सीएमा कडेन आमगेले डिमांड आहा जाता तितले बेगीन ही रेंव म्हणटा ती लिगलायज कर. NIO स्टडी सांगता लॉट ऑफ डिपॉझिट ऑफ सँड इज देयर इन गोवा पूण दे हॅव टू आयडेंटिफाय द प्लेसीस डू द प्रॉपर फॉर्मॅलिटीज. लोकांक लिगली रेंव काडपाक दियाय तुमी. रेंव नासतना कोणाक घर काडून जाता? गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट होता इलेक्शन इलेक्शन इयर कितले गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट चालू जाल्या रेंव खंयच्यान येता? तर फर्स्ट ऑफेन्स कमीट करता गव्हर्मेंट. ऑफेन्स बट कल्प्रिट इज द गव्हर्मेंट. लोक कोण हिंगा कल्प्रिट ना. तुम्ही प्रोजेक्ट सँक्शन करताय
थिंगा रेंव आण घालपा लायताय जीएसटी तुम्ही बिल घेताय जीएसटी कलेक्ट करताय इलिगल सायड म्हणटा आनी जीएसटी कलेक्ट करताय सो गव्हर्मेंटान हाचे मातशें विचार करचो आनी म्हाका दिसता दिस इज मोस्ट इनह्युमन गव्हर्मेंट आमकां गोंयांत केन्ना जालें ना इतलो आनी इनह्युमन गव्हर्मेंट आमच्या गोंयांत जालें ना हेजे मुखार जावचंय न्हू जेन्ना तुम्ही एक इलिगल सँड म्हणटाय तेजे तुम्ही जीएसटी घेताय दॅट मनी इज गोइंग टू द गव्हर्मेंट ट्रेजरी हेका न्याय हा बारीक मनशाक न्याय हा तर सीएमाक एक आमगेली डिमांड सारकी जात तितले बेगीन हे रेग्युलरायज कर मेक इट लिगल कोण आमगे कोण गोंयकार भाव ते कोण धंदो करून पोट भरूं तांकां बरे भाशेन आमच्या गांवांत बरे भाशेन पोट भरपाक तांकां संदी दियाय आनी संपूर्ण गोंय जातले जेन्ना सगळे लोकांक जो आपणाक कोण बारीक बिझनस करता ताका बरे भाशेन बिझनस करूंक मेळटलो तेन्ना म्हणूंक शकता आमी हें गोंय संपूर्ण म्हणून